पोयल सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय. रानवट मिनिस्टर गोंयचे उलू हुस्तार हजने माताय दिसना तुमकां. आदली सोयऱ्यां आनी फुकसांवात सर करूं जाता. त्या बारक्या बिबट्या नाक गोयन हापा जात मग कोणे सांगेल तुमकां. गोंयकारांचो खूंय मेल्याय रे. जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयल तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. एक तेंपारू गोंयकार सोयऱ्यान देव मो मानताले, पूण ते आतां तेंपार चलपा न्हू. त्यो मरे म्हज्या भुरगेपणा वयर खबरो. आतां एका चोयी हो हाटल्यान बसून गरयत काडटो. हो हाटल्या दिसा हायकोर्टाक केस जिखलो त्या दोणा आपण 1-2 दीस मुंगे घरांक गोठ्यान रेस खेळट भितर सरलोलो. हांवें मरे मिस्टेक केलोली. एकाय बेश्टें म्हणलें, तूं कित्या भिला, तूं मुगे माना सोयर मरे म्हूण. एश म्हणलो हो आतां वचपा खबरो कोना. काल म्हणली तेका रानां वच रे म्हूण. तो म्हणटा ना, रानां वचों भिरांत दिसोता. हें कितें वाग आनी रानां वचों भिता. सायबा बोगूश कित्याक काय मुय चाल्या तो सांगता ते गोंयच्या रानवटी मिनिस्टरान ती केस सुप्रीम कोर्टान गायल म्हूण. राव रे, हो हाटलो सोयरो सांगत ती खरी खबरू. हायकोर्टान तो केस जिखलोलो आनी कोर्टान सांगलोलें ती रानांतू एरिया ओतुंब्रा 24 तारखे पयलीं टायगर रिजर्व म्हूण डिक्लेअर कराय म्हूण. तरी आसता तो हांगे रानवटी मिनिस्टर गुणू कोण लोकां सांगत आतां थिंग रानां हूंय मनीस रावताय. सांता मारिया रानां मनीस रावपा लागले जनवार हूंय रावतलीं. फाटीं सांगलो मरे तुमकां ती रानां 7-8 घरां आसाय तेंकां आनी हूंय तरी जाग दियाय म्हणून. एक्कूय कानार घेयनाय. एलिसा पयलीं एशे चुरचूर दिसपा सकाळी जायन येताय आनी एलिसा जिखतरी कानबेर करूंक लागताय. तुमकां लोक इल्ल्याक कोण आटा लोकां जाय ती काम करूंक. एक सांग म्हाका, खंयच्या लोकांन सांगिलां सुप्रीम कोर्टान वचोन टायगर रिजर्वा विरुद्ध झगड म्हणून. लांप्याव आतां गोंयकारां शिडूक रावपा सांगता. हो मरे गोंयच्या हुलू हुस्तार हजने मारू भायर सोल दिसोता. कित्या तुमक दिसोता तो आपणागे बोडसांत पयशे म्हूण सुप्रीम कोर्टान केस झगड म्हणू. तो मरे ते काड्या लोभ घान भोंवताय तेच हाटल्यान तुगे आनी मुंगे लाखांनी दूड मोठा ते कोर्टान उबो रावलोले पाटी. आतां पळय रू, हेणी सुप्रीम कोर्टान केस फायल करून स्टे ऑर्डर दिवचे म्हूण मागणें केलोलें. पूण कोर्टान कानां नासतना स्टे ऑर्डर रिजेक्ट केली. पूण हांगे रानवटी मंत्री म्हणटा आपण झगडपाक कंटिन्यू कोतो म्हूण. इरमाव तूंच सांग म्हाका, हो हाटल्या सोयरो गोट्यान आसता कित करपा तें. कितू तें दिसा 8 किलो मांस खावयतो रे एका. आदल्या तेंपारू माक उगडास आसा कोणाले फुकसांव आसले गांवच्या हेस्ता सोयरीं 2 दीस पयलीं येतालीं आनी फेस्त जातरी दुसऱ्या दिसा वयतालीं. सारकीं देमायज बिजी आसलो सोयरीं हेस्ता आदल्या दिसा येतालीं आनी हेस्त जातरी सांजे वयलीं वो दुसऱ्या दिसा सकाळीं वयतालीं. कोणालें काजार आसलें आनी सांग नाका. काजरां 10 दीस पयलीं पाकींग कोतालीं. घरांत मनशाच्या सोयरीं चड आसतालीं. आख्खें घर पोतालें. पूण आतां सोयऱ्यां भाशेन बेश्टें जेवपा खावपा येनासलोलीं. तीं सारकीं जिवाक घाश घेवन घरांत कामय कोतालीं. सकाळ फुडें उठोन कडसो आनी शिदी घेवन बांयची उदक बोतालीं. घरा जमीन साफ कोतालीं. नाल्लांक सोय कांततालीं. आड्यान वांट्टालीं. दोश रगडटालीं आनी बाकी जाय आनी नाक तें पासून कोतालीं. हे भाशेन चडशीं मरे पयलीं बायलां येवन रावतालीं. तेंगे घराको दादले कामां वयताले आनी फुकसांव वखदारू आदल्या दिसा येताले. पूण मरे सगलीं मनशां सोयऱ्यां वेलकम कोनासलोलीं. एक दिसान देंपरां 12 वरांचेर तेजऱ्या कोत्रीन तांगे बॉल्कां बसून आसतना तेंगे 5-6 जाण सोयरीं येताय तें चोयन ते कोत्रीनान मोठ्यान म्हळें, चोय चोय जैन हांवें हांगे सोयरीं पावलीं पूण आमी आजून बशीं शीत गायल ना.
आमी मरे वर्सां वर्स मामा थिंग हेस्ता वयतालीं आनी कारेरी वयल देंवोन उमेदीन तेंगे दुर्गा गेट उगोडटा तो माम भितरसून वक्ला वयल्यान चोयन हो 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 कोन व्हडल्या खुशालकायेन आसोन काकात घातालो आनी कदला वयल उठचन पयलीं हाटल्यांक गुणोन म्हणटालो, आगो खूंय गेला कोंब्यादोर आनी मार बेगीन चालू सांग कोंब्यादोर मो सोयऱ्यां येयल्याय आयज जेवण फडेगान जावपा जायें शाकोत कर हांव शाकोत कर गो आयकेल मुगो वेलकम वेलकम म्हूण आमकां वरात भितर काडटालो त्या तेंपारू मोबायल फोन नासले ना म्हूण लँडलायनय नासलोल्यो सोयऱ्यांगे वयतो जाल्यार पयलीं कडेत करूं मेळा आसलोलें पूण कोणाकूय सोयऱ्यांगे येयल्यार वायट दिसनासलोलें वयल्यान खुशाल जातालीं आमी भुरगेपणार पयलीं आंगा चेंज कोताले आनी दाम आताले पयलीं पेरी रुखार चोण पेर खाण रुखाचेर बसून खाताले मागीर लांबो कोणी घेवन ती जांबळां जोडयतालीं मुगे व्हड भाव चिकू रुखाचे पयलीं वयतालो आनी आंगे माश भाव एक हात भेंडार दवरून दुसऱ्या हाती बोटां केकेकले दाखोवन जातालो मोसरात मानकुरात आफोस आंबूल काडूं काय मू त्या खंयच्याय रुखाचेर चडोंक कांयच नासलोलें राव आमी साश्टीकार ते मँगो आंबोली मुटाय आनी बार्देसकार आंबी मुटाय आतां भुरग्यां मरे एक वाटी म्हाका चड दिसताय घरा फ्रुट्स बाजारां सावन इकत घेवन हाड मेजार दवरल्यार हावपा मेळटाय आनी तो आंबो हावपा दितना देसेंत कायन कातून बराबर कुलेरीन दिवचे पडटा खावपाक आमच्या हाती आंबूल पडली जाल्यार ते केदय मोसरात जावं मानकुराद जावं तो पडतो कोण तेंच्या बोंका दांतान बारके बुराक कोण चिडून चिवोन खाताले सगळे भाशे फ्रुट्स हायन जात्री जेवणा टायमार शीत जेवपाक उपास माताय मू मांयक रोखडें कटालें हे सगळे फ्रुट्स हायन येयल्याय मू वयल्यान तापसाण पडटाली आनी फरसाण जेवपा लायताली दुसऱ्या दिसा मरे तेंगे कपलाक हेस्ता वचपा एक धाकटो उदका व्हाड आसतालो थिंगा पेदसून मुळो एक दादलो ते मोच्यांनी कासवीस नेसलो लोकां आपणा बुजाचे घेवन आलतोडसो पलतोड वतालो लोक मागीर तेका 5 ना 10 पयशे हेस्ता म्हूण दितालो मडगांवां आंगे भाव जे तुमगे कचरो उबारूं येताय वो रस्त्या वयल्यो फडयो साफ कोताय तेंकां एक दीस हांवें म्हळें तुमकां 21,000 पगार मेळटा तरी पूण तूं कित्याक गुणू कोताय काय मू तेश म्हळ्यार ते म्हणटाय सायबा बोगस तूं कोण सांगिल्लें की तूं पगार मेळट म्हणून आय मरे तो शेडो कावन्सिला अधिकारी साबयो कोतिनो म्हणटाय तेका बेश्टें चाललें तो सांगत तें आयकोन मुगे बेज फ्राय जालो तो म्हणटा ते प्रमाणे ते 200 सुमार डेली वेजी कामवाले कॉन्ट्रॅक्टरा अंडर आसाय आनी म्युनिसिपालिटी एक कामदारा हाटल्या 21,000 पगार दिता पूण त्या कॉन्ट्रॅक्टरान खूंय कामदारां सांगिलां एक कामदारा 12,000 पगार मू सांगत खूंय तितले न्हू ते 12,000 वयल्यान 2,000 ते प्रोविडंट फंडा मू काट कोत खूंय पुराव रे प्रोविडंट फंडा पयशे म्हयन्या कोण कातून बोताय जाल्यार तेंगे तो धाकटो बूक आसो तेचे गायलो आसूं जाय न्हू ते कामदारांकूय चाल्या केसो बूक वयल्या मुकोय जाताय सायबा बोगस ते पयशे कातून ते बुकार गायना आसलोले हुंच प्रोविडंट फंडां घाताय काय राव आंबेट्यो लांप्या बेजांत मातशें तामसो जाला आतां आमी पांयकून चुटी घेवन कोंत करूं बसया एक कामदारा गेले 2,000 म्हयन्याक काट केल्यार 200 कामदारां 4 लाख जाल नाय आनी बाकी 9,000 तेंक दिनासतना कोंत केल्यार 200 लोकां 18 लाख जाल नाय हे 18 आनी 4 लाख मेजल्यार 22 लाख जाले एक म्हयन्याचे म्हणचे एक वर्सा तो कॉन्ट्रॅक्टर 2 करोड 7 आनी 4 लाख जोडटा तुका दिसता हे सगळे पयशे तो कॉन्ट्रॅक्टर एकलो हात म्हणू हे बारक्या लोकांक हे थोडे मिनिस्टर MLA आनी म्युनिसिपालिटी अधिकार आसाय ते समजताय आपूण गरजे मनीस म्हूण आनी बाकी हे डेली वेज वर्कर गार्बेज उबारपा काम कोताय ते कचरो मू तेंका नाक गोयन हायल्या नो प्रॉब्लेम दिसत तेंकां मुगे शापायन मरे एक दीस काडोक जात्री बायल्यां पेट्रोमास पेटोवन बॉलकां बसोन आमक एक काणी सांगलोली एक दीस मेंदो म्हणो लागोल खूंय मेंदो रे मेंदो तकलें तूं बेजो आत कळ्ळें
तो म्हणू लागलो सगल्या मनशा सांज्याकून एकदम इम्पॉर्टंट आपूण म्हूण एक मनशा मेज चलना जाल्यार मनशाच्यान कांयच करूंक जायना म्हूण तें आयकून दोनूय दोड्यान म्हणलें हें कोणी सांगिल्लें तुका आम दोड्यान चोवपा बंद केल्यार तूं बेज कितको चोयतलो ना जाल्यार चोय आम दोडे आतां बंद कोताय ससरां कितू कुडी आसाय तें खबर ना तुमकां म्हळी दोनूय कानांनी पूण एक मनशा आयको येना जाल्यार कन्फ्यूज जावं वाडोता आनी लोकूय बेजार जाता हो बेर मू तुमकां दिसता तुमी इम्पॉर्टंट म्हणून म्हळी नाकान वास घेवपा येना जाल्यार कोण मेलो ना म्हळी परतून कानांनी वास चड उलयनाका नाजाल्यार हुस्कारू घेवपा बंद कोतलो म्हळी नाकान परतून बेश बोरिंगाचो म्हळी तोंडान थंय हुस्कार घेवपा बंद केल्या की जालें हांव तोंड उगत कोन्न दोतलो दीस बरें गे मरे तूं माय चलत तें आयकून वडद्यान तूं काड जाण म्हळें आग्गा तुमी वयले माडयेचेर रावताय मू व्हडले दिसले हांवें काडजा एटॅक केल्यार तुमच्यान कितें करूं जाता तेज सोकला असलो पोटान आसन म्हळें इरमा आतां हार्ट ट्रान्सप्लांट कोताय मू खबर ना तुका मनशा पोट ट्रान्सप्लांट केलो मू केन्ना आयकिल्लें तुमी हेंगे केस्तांव देखून फुजांव काबार जायनासतना दुसरो दीस उदेलो देर फेंती वयले माडयेचेर रावता मेंढ्यान बोब माली कोण कित कोत रे हांव हिंग तोंडो जायन मुहे पावला दोडे म्हणूं लागले आम मोठे तांबडे जायन भायर पडपा जाले काड जाण मुळे सायबा बोगोश कोणूय तरी मातशें पावाय रे म्हाका आतां केद दिसोता पोटान मुळे म्हजी भितोय सिट्युएशन बरें ना गायदोड्यान ट्रॅफिक जाम जालें दिसोता कोणूय कितेंय करयाय मरे पाप्या एकदम सकलसून तेजें नांव घेवपा लोचताय आनी कोणूय नोदर मारूं हाटी सोताय ते बंका पुरुट्यान म्हळें आत कळ्ळें तुमकां 3 दीस जाले दोगोटाय आपण इतू गरजेचो आनी चित्तू गरजे म्हूण आत तुमी बससाय आनी चिंत्याय हे बंका पुरुट्या वालोर आसा काय ना तो ते म्हणसर हांव स्ट्रायकार आसा आनी केसो बंद कोना एशको मरे मनीस व्हळ जावं वो धाकटो जावं सगले गरजे आसताय न्हू आनी तरी पूण ही मॅसेज तुमचे मतीन दळना जाल्यार तुमगे बंका पुरुट्या स्ट्रायकार वच म्हूण सांगाय आनी मागीर चोयाय कितें कोत्ताय रे बाबा एश केल्या बोंबोय पावताय दुसरे मुंगडारा मेळ्या गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांप्यां सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.